So guys, आईची टॉपिक थिंग्स nobody told us about having a newborn baby. आमकां कांय होता आमकां आयले फर्स्ट टाइम हियर बट आमकां ह्या पुरा जत्त करून येदोळ ते कोणी संगनी आता कसन जत्तच ना येदोळ ते आमकां पुरा नवेची तो कसं म्हणून बेला न्हू वयरे सायबा योच न्हू रात 2 रात इतून बिलकुल न्ही तो आसताच जाईल फ्रेंड वेलकम टू द क्लब काइंड ऑफ द हे व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुरजना की गुड मॉर्निंग घंटे चल्ले 10 जावन 2 मिनटां हांव सकाळ फांत्यार आयलो हांव 4 घंटा इतले मिटींग आसली ताजी कितें न्हिदलो हांव लेखली की आरामशेर उठया पळयलें तर सकाळी येव मावशी 9 घंटा येयली म्हळ्यार आज संडे गोर मागीर मागीर न्हिद गेली 10 जाल्यार ती आतां कोण चमकले अम्मा तो ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा काल अम्मा नसनो वाट्टून दवरलें हांव येताना पळयलां रात्री तर आतां ती आतां ब्रेकफास्ट रेडी करता आसा वचा किचनांत आनी पळोवया आतां कसं करता आसता ओहो हो तो यहाँ पड़े आज संडे स्पेशल फुल इडली क्या बात है एक नंबर ये केलं तू कोण बो आता तू सकाळ उठून अरे वा ॲक्च्युली अम्मा वगी उठलेली म्हाका गोत नाशिल्लें मागीर फटाफट तीन सकाळ उठून केल्या मागीर म्हळ्यार मावशी येतना मागीर ती जायना मागीर करच्याक ताजे कितें कोळंबो रेडी जाल्ला म्हळ्यार एक नंबर गाइस आज संडे स्पेशल सुपर ये पड़ा इडलीचे पीठ काल वाट्टून दवरला इडली सिस्टर्स अम्मा दूधच वे चा करिया तो एंजॉय करिया ब्रेकफास्ट है संडे स्पेशल इडली कोळंबो काल वचना पूरा दिवस वचना बाबूक मेळच्याक वचेली म्हळ्यार सकाळ पूरो बिजी आशिल्लो ताजे मागीर सांज वेळा म्हाका मिटिंगांत वचचें आसलें फ्रेंडी तर शुभदा नासलो व्हिडिओ कॉलांत फोन करून दाखयलो तो एक न्हिदता उठयता आमकांय गोत नाशिल्लें कसन जाता आशिल्लें डॉक्टरान सांगलें की एवरी 2-2 घंट्यान तूं ताका आसना फीड करता राबोवपाक तर ताजे खातीर आमकां आतां कळ्ळें शुभदा आतां एवरी 2-2 घंटात आसना ती उठयता ताका फीड करयता ताजे खातीर आसना तिकाय आसना प्रॉपर न्हीद जायना आतां कालय ती जाग आशिल्ली मागीर बाबूय जाग आशिल्लो लेट न्हीद जाली तिकाय आतां तागे सायकल आसना थोडं आतां कळचें लागलां आमकां कळटा आसा की आसना तागे रुटीन कसं आसा शिकतास आतां आमी थोडे तो च्या रेडी जाला ओ हो क्या बात है वाह अरे वाह सिजले चलो गाइस इडली रेडी एक नंबर क्या बात है चलो इडली रेडी झाल्या उन्हा आता इडली खाऊया तर इडली अम्मान कांड दवरल्या आणि आज दाखवून अधिक मास स्टार्ट तर नो नॉन व्हेज ना मा सुपर एक नंबर ब्रेकफास्ट संडे स्पेशल अम्मा नंगा प्लेट अंत इडली घाल दिला सुपर आता लायक कोण घाल ओहो त्यावे मशिंगा सांग एक नंबर म्हळ्यार दनपारचे कणवणी के जल्द मा ला 2 in 1 आजी तो हुन इडली एंड कोळंबो वाह क्या बात है एक नंबर इडली कसं लायक करून ना कोळंबान तो डिप्प करका तेन्ना ताजे मजा थोडे कोळंबो गावन मजा येना खंयची असो इडली असो वड असो कसो नाही असो लायक करून डिप्प करता ताका हे पळय ब्रेकफास्ट रेडी संडे स्पेशल गाइस ये इडली आणि कोळंबो न्हू एक नंबर जाला ॲक्च्युली असणे कोळंबो सुपर जाला अम्मा कोळंबो सुपर जाला चड पातळ ना दाट आसा अशींची म्हाका कोळंबो लायक जाता म्हळ्यार दाट आसल्यार चड पातळ आसल्यार म्हाका ते इडली आनी कसं नाही असो खावचें म्हणजे ना सुपर एक नंबर कसो टेस्टी जाला एक नंबर गायस बदलची ह्या कोळंबो सुपर जाला हॉटला अशी बेस्ट जाला ह्या गायस अम्मा नसनो हंतसनो चिंचा अम्मा घाल न्ही तातूंत तूं कोक्कम घाल्ला ताजे खातीर हाजी टेस्ट आसना सुपर जाला ह्या म्हळ्यार हे कोक्कम तुमी केन्ना घाला कोक्कम न घालनी जाल्यार घांग पळय कोक्कम एक नंबर लागता सुपर कसं टेस्टी लागता असं म्हळ्यार आमसाणी तिखसाणी गोडसाणी कसं नाही असं पुरा एक नंबर जाल्ला म्हळ्यार एक एक्सपेरिमेंट केला घरकडे चिंचा अम्मा ताजे कितें अम्मान कोक्कम घाल्ला बट टेस्ट एक नंबर जाला तर थोडे मी गेला तांगू व्लॉग जाले आणि दनपारची वेळ जाला कसो बहुत आयला आपल्याला आणि असं मेगल न्हीदय जाय न्ही प्रॉपरली थोडे हांव व्लॉग एडिट करता आसले टायम आशिल्लो ना ताजे खातीर तर एडिट करून जाला थोडे जेवन मागीर हांव 1-1.5 घंटा लायक 2 घंटे न्हिदता ती फ्रेश जाता म्हाका असं मेगल दोळ असं अशी बंद जाता
तर आता अम्मान संग जेवण केलं तर सकाळ तो कोळंब केलेलो तर त्यांची काळवणीक चेंज पसंत ना आणि अंगात अम्मा जेवच्या बैसल्या अम्मान पसंत की पोडी केल्या कंची पोडी अम्मा या चलो वचून पळया होय 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 वापस त्यांची सेम आमगेल्या बेस्ट केळ्याचे फोडी पारंबुरी कसन की म्हणटा न्हय त्यांची सुपर खाल कसन टेस्टी जाल्ला सुपर जाल्ला लायक करून रवा फ्राय करून केला तिणें तर आजय ते केला म्हळ्यार त्या लायक न्हय त्राणाक जिवाक लायक ते केळें नंदरबाळ केळें ताजे खातीर चलो आतां हांगा आमगेलें जेवण जालां ओहो आमगे फेवरेट पळया हेल्दी फूड आमी हेल्दी फूड खावचें न्हय म्हाका कंट्रोल करता ते शीत बेस्ट कोळंबो एक नंबर चलो आतां जेवया आनी हांव थोडें रेस्ट करता आज संडे असो लायक करून न्हिदोया ठीक आहे ना जाल्यार मागीर वापस म्हाका ते मागीर कशें सांगता अनइजीनेस जाता न्हीद प्रॉपर जायनी जाल्यार मागीर ते न्हीद आसना ते म्हाका जेवक म्हळ्यार हांव कितले न्हिदत ना म्हळ्यार 2-3 घंटे न्ही एक 4-5 घंटे 5-6 घंटे म्हाका ते जेवक 7-8 घंटे तो मुश्किलच म्हाका न्हिदोचें म्हाका जायना बट ते 5-6 घंटा जे न्हिदत ना म्हाका एक लायक न्हीद येता तो न्हिदून म्हाका चिक्क लायक फील जालें 1 घंटो न्हिदलो तो एक अंबल जशी जाता आशिल्लें तर आतां वचून दूद हाडया दूद सकाळ लागून हाडी आशिल्लें तें कालचें आशिल्लें तेंचें दूद आज च्या केलेलो आतां च्या करया आतां दूद हाडया पळय आतां ती तो वचून हाडया आज मस्त डल फील जाता कोणी रोडार ना पळय कोणी रोडार ना पुरा संडे न्हू ताजे खातीर पळय घरकडच दिसतात तो दूध घेतला हांव आतां घरकडच्या आज दूध विंगडा मा हें पळय गोविंद फर्स्ट टायम पळोवचें हे दुदाचे कशी आसा गोत ना गायस हे आतां ट्राय करता आमकां खंयचे ते गोल्ड आसताल गो विंगड ते न्ही ते गोल्ड कसन की आसा हे गोविंद पळय अर्दय ना आशिल्लें तेगेलें 1 लिटर आशिल्लें सोड आत्तां जेवका जाल्यार हाडका आतां हो हें कसन इडलीन तुला हाकोन तूप घाल तूप बांद भाजीतस की शुभदा व्हिडिओ कॉलर आसा कसं करतास ये म्हणजे जागेतच कुंभकर्णाक कित्याक खंय जालें दूध पिवचें ओहो ओके जाय न्ही वता के गेला तेगेल दूध पिवचें अच्छा चल उठा कुंभकर्ण ए कुंभकर्ण म्हणा का पाप तागे न्हिदोचे दिवस तागेले वय न्हिदोची टाइम बरोबर म्हणतोय रात्रीची जागची टाइम दिसाची न्हिदोची टाइम आम्ही असं सांगा वॉचमॅन गुरखा दवरला आणि गुरखा ठीक आस ना तर हांव आतां मार्केटा वता चिके भाजी आनी पुरो हाडच्या ग बट म्हाका चिक्के डावट आसा म्हगेले बायकाचे म्हापशीच टायराचे वार चिके लीक जाता दिसता कसो गोत ना आतां फर्स्ट वचून दाखयता तर गायस टायरान तो इतलो सपूर एक पिन्न आशिल्लें चे ते पुरो एक सपूर पिन्नान आसना टायराची वाट लायली म्हाका पेट्रोल भरचें आसा हांव मुखार आयलो हांव आयकल की पेट्रोल वाटला कर न्हू म्हाकाय गोत ना हांव मस्त एक बारा मागीर आतां भरता 103 रुपीज आशिल्लें आतां गोत ना कितले जालें गायज पेट्रोल भरला पेट्रोला प्रायस वाडल्या 3 रुपये लिटर आनीके चड जाल्या हे आतां स्टार्टींग आसके आनीके वाडते सांगता सदी हांगा भाजी मार्केट आयला आज मस्त लोक बैसले हांगा तर भाजी आनी घेतल्या सांजवालची टायमान आसना हांगा पुरो बसता ती भाजीवाले आनी म्हळ्यार सकाळचे टायम मस्त वत आसतना ताजे खातीर इतले बैसना ती येद्राक कसन दिसता न्हू सनसेट जाला पळय ते गायज कसन ब्युटिफूल दिसता पळय वाव फुल स्काय पुरो ऑरेंज जाला एक नंबर ब्युटिफूल म्हाका वाळी दिसली हाजी म्हाका व्हिडिओ कॉल करून निमगेले बाय ह्या सांग म्हाका कसन वाळी की कसन हे तर ती सांगता वाळी हाडी गई तर लायक आशिल्ली आतां आम्मा वचून दाखयल्यार मात्र कळटा म्हाका पळय म्हाका कसन आहला पळय तेंडले काकडी आलसोंदो गाजर हे वाळी हाडली पळय आहा बँड गाजर सांजवाळ आसलें करून म्हाका बाकी मेळ्ळें ना जाल्यार मेळना आशिल्लें
तुझी वगैरे काढस मी मेळी कितले दिवस येतले हे त्या पळो का हा मी कशी तुझी त्या सांगू दे ठीक असतले या वारेच तो चाल आमगेल जाल्ले बाराच दिवसाने हा 2 दिवसाच्या त्या पळो यात केस म्हणो आमगेल एक्सचेंज करून या अम्मान घालला पळा छंद दिसत गो अना याची की लूज असनो हे आता उदका घालणं ताजी मागीर पळ कशी दिसत करणं सॉलिड आम्हा सांगते झाड कशी तो गोयला करणं निमगीत असती म्हाका झाड तो गोयला हात एक सांगला उदक घाले वयर तर गाईज जस्ट आता घरकडे आयलो आणि हांगा बाब न्हिदलो तो असो आमगेलो तो हायड एंड सीक खेळतस तावड उठयलो मागीर वापस न्हिदलो काही ना हांव न्हिदोवच्या वत्त म्हणटाना उठायलो आणि म्हणटा म्हाका मम जय मम पिवच्या बसले की न्हिदलो तर पळया हांगाच न्हू गिफ्ट आयला आमगे घरकडे एक रिलेटिव्ह आयलेली तांणी आमकां गिफ्ट दिला हांगा गिफ्ट करता बट गिफ्टाचे कवर इतले क्यूट आसा हॅरी पॉटराचे सुपर पळयला तू हॅरी पॉटर होय हांव पळयताना कळली म्हाका ते चलो ओपन करून पळोवया हें कशें नस करून तूं काढता ठीक आहे ये मग है स्टेनलेस स्टील मग है ये वाह मेरे लिए है सुपर कसं ते थर्मल मग है थर्मल मग अच्छा सिप करने के लिए नाइस वेरी क्यूट मस्त लाईक असतं कशी असं स्टील असते चल येंगे नेक्स्ट ओपन कर या बाब्बाले असतं मग दिसतस है ना इतली क्यूट कवर अप पडता पिंतो हे अंगल म्हण दिसतास की टॉयज दिसता वाव आधी गिगल्स गिफ्ट सेट आता कितले महिना चेडू वगैरे तरी 6 months plus 6 मंथा मागीर यूज करत ना ताका हे दांता पुरो घाल पूरा आस पडा तू चापतल ना त्यांनी नाही हे पडा पूरा बरेला पडा जस्ट स्नॅप द लिंक्स टू वन अनदर टू फॉर्म अ चेन अशी ओके या विंगड हे ब्राईट कलर दाखवच का ती तुका म्हणाला कलर दिसचे लागते तांका हां तशी ओके पूरा एजा लेकान विंगड असतं साइड दोरी आधी आणि या हो काढ अनेक असं होय आणि एक असं हां डबल ओ ती नाही म्हणलेलं बाप्पाला फोटो चंदकन लाई म्हणून मग दिसता फ्रेम दिसता म्हणून ओके 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 या बघा फोटो ओ हे मस्त क्यूट असं अरे हाँ सुपर हो गया न्यू बॉर्न 1 month 2 month 3 month फुल 1 year आचे फुल पूरा फोटो ऑन तो लव है तो सुपर व्हेरी क्यूट फ्रेम ना बेबीज बर्थ रेकॉर्ड म्हण बरं माय फर्स्ट इयर आणि फर्स्ट इयराचे अंगा सो गाइस आयची टॉपिक थिंग्स नोबडी टोल्ड अस अबाउट हॅविंग अ न्यू बॉर्न बेबी आमकां कांय गोतना आमकां आयले तरी फर्स्ट टाइम ये बट आमकां ह्या पुरा जत्त करून येदोळ ते कोणीय संगनी आता कसन जत्तच न येदोळते आमकां पुरा नवेची फुल न्यू एक्सपिरियन्स पेरेंट्स लोक बेबी हाड म्हणतात ना मेगल मम्मी म्हणता हा बाबू हाडी आव पळयता बाबू हाडी आव पळयता वय ती पळयता वय बट ह्या पुरे कोण सांगताला इतली पुरा टँट्रम्स सांगता ती केस ना बाबडा मागीर ते बाबू हाड चल मागीरी सक्कड जन परेशान हैरान परेशान जाल्लं आता बद्दलची काल कसं जालें गो तसं मेगेल डॅडी मेगे तागेले फ्रेंडा उठवले तसं तो कसं म्हणटा मेगेल आणू वय रे सायबा योस न्हय रात 2 रात दुखून बिलकुल न्हिदनी फुल रात जागस पोट दुखतं ह्या दुखतं त्या दुखतं म्हण रडतास की तो हसतास डॅडील फ्रेंड वेलकम टू द क्लब काही तो ताका हंग मेगेलागी 2 नात्रंड ती आणि तांणी आता स्कूला पावली ती आत्ता आणि काही तांगेल टँट्रम झेलतास की तुगे तर 15 दीस जाला गे तू कसं न्हिदली रडतास गे आजच्या जाल्लो की तू आता आजो आणि तो की ह्यांची पुरा कर का गे तो आता इतली हास्य आयलं मागीर लाडी म्हणटा ह्या गोत नाशिल्लें म्हाका इतली पुरा कर का म्हणून ह्या बारी मुश्कील जाला की निंदनाची रात्री भर भंगा बसरता आप कितें एक्चुअली कोलीक पेन जाता असेल म्हणतो रडतो अशी वय आणि या कोलीक पेन तुमकां गोत्तस म्हाका कांय गोतना हांव स्टार्टिंगाक जल्लोलो वा कितलो खूश आशिल्लो म्हाका गोत्तस की एक येता करून बट अशी जत्त करून म्हाका येदोळ ते गोत नाशिल्लें बट त्या दिवस बद्द सांगता हांव बद्द बिल्लालो ॲक्च्युली हांवें भिल्लेली बिकॉज इतले कडखडून रडतो आशिल्लो तो आणि त्या तितली वायट तो केन्नाय रडणी त्या फर्स्ट टायम हांव ताका अशी रडताना पळयला म्हळ्यार जातलें दुखून ताणें खाली भूक लागली शिवाय रडता आशिल्ली शिवाय बट अशी कडकडून तो अशी रडणी केन्ना त्या दीस हॉरिबल नायट दॅट वॉज द फर्स्ट एक्सपिरियन्स आणि डॉक्टरान मागीर आमकां सांगून शांत केलें की इट इज नॉर्मल डोंट वरी हील बी फायन ते फायन डॉक्टरान सांगताच आमकां चिके रिलीफ जालें हाका तर केन्नाय रिलीफ ना
म्हाका तो भंय लागता बद्दलची एक मात्र लायकच की आम्ही दोघंच न्हय लागी लागी रपता ती ही म्हाका फोन करता यो हांव फटाफट येता वय ते आमगे लायक बेनिफीट आसा म्हळ्यार पोट दुखून ड्युरींग प्रेग्नन्सी तशीची आत्ताय तशीची पुरा जमान्या पुरा दूर दूर पुरा आसतशिलें हागेल त्यो म्हाका सांगता आशिल्लो की तो गांव आशिल्लो तेका अम्मा ओटूच्यान तेका ल्हान बॉम्बे आशिल्लो कशी केअर करतात की त्या कळरी म्हाका सांगचे आशिल्लें की असलें मेगेल आनी आम्हा कशी एक्सपिरियन्स केल्लो आसतलें की असलें आमी दोगो पळय हांगा हागेलो खेळटा आसा ती मेगेल ल्हान बॉम्बे आशिल्लो आम्हा 3 म्हयने गांव आशिल्ली तेंची मागीर ते तितली 3 months मिस जाता आनी कसं त्यांचे हे न्यू बॉर्नाचे कसं ना आमकां कांय गोतनासता आतां पुरा चेंजीस मायलस्टोन्स स्मॉल मायलस्टोन्स ते पुरा एक्सपिरियन्स करता जाल्यार लागीं आसूं का आमी केन्नाय म्हळ्यार बाजू आसूं का हय बाजू ताचे खातीर आतां ही बाजूर आसा ना हॅलो कैस यो 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 हां येता राब अरे बाबू न्हिद न्ही रात्रभर जायता व्हिडिओ कॉल अरे म्हाका एक सांग पुरा जमाना व्हिडिओ कॉल ना हांव जलगांवान तूं मेगेल अन्ना म्हाका कशी पडलेलं आसतलें फर्स्ट म्हाका तेंची कळना तेन्ना व्हिडिओ कॉल नाशिल्ले हांव फोनूय नाशिल्ले तेन्ना फोटो काडून पेटोवचेकय जायनाशिल्ले कशी आसता कशी म्हण पडलेले कोण मेगेल अन्ना मेगेल अन बॉम्बे आशिल्लो हां सो तुगे अम्माक नेम घे जेन्ना तूं बॉर्न जाता तेन्ना तुका डॅडी तर खंय आशिल्लो मागीर तूं कशी पळयली ताणें प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी वेळार डॅडी नाशिल्लो तें म्हाका सांगता डॅडी बॉम्बे आशिल्लो आमकां गांव आसा अरे अशी नसतलें डिलिव्हरी वेळार आसतलो हांव ते वचून निमगिता आतां म्हाका सांगा तुगे तूं जर नाशिल्लो जाल्यार तुका तो फटको दिता आशिल्लो वा इन केस तूं नाशिल्लो जाल्यार मागीर आयक मुखारी पळयलें न्हय यांची हांव काही सोन चमकला तुका वच्चा तर हांव हांगा आसा वच्चा ना फ्रॉम डे 1 हांगा वच्चा ना फ्रॉम डे 1 कशें ना जेन्ना ते प्रेग्नंट जाले तेन्ना लागून हांगा आसा पोट दुखून बट तुगेलो आनी न्ही म्हाका केरता जाणा हांगा आशिल्ले अच्छा बॉम्बे अच्छा तें ठीक आसा तांचो काही मागीर प्रॉब्लेम मम्मी कुर्ला रावता आशिल्ली डॅडी डंबेली रावता आशिल्ली अच्छा तर डॅडी आयलो तुका पळोवच्याक आनी डिलिव्हरी टायमा आनी फर्स्ट फेसय पळयलें तुगेलें ते एक्झॅक्ट कोत्ता म्हाका टायम तेन्ना पावला की ना ओके 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 बट हांगा आशिल्ली बॉम्बे आशिल्लो तो आशिल्लो आमगेल बाबू उठयता दिसता आमगेल भोंगा आवाज उदल पळापास असो न्हिदो आमकां कोणी सांगनी अशें न्यू बॉर्ना मागीर कसन जाता न्हय आनी आमकां कोतना आनी मुखार कसं जातलें आनी मुखार जावचें पुरो एक्सपिरियन्स करता करता आमकां कळटलें येवन थोडे लॉग अपलोड करचे आशिल्ले ते अपलोड करून जाले बाबालो थोडो टायमपास करता आशिल्लो म्हळ्यार तो उठयलो चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां पुढे जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गायज गुड नाईट